2017च्या विधानसभा वेंचणुकीचो निकाल ह्या देशाक शॉकात करपी आसतलो। गोंयांत ह्या फावट आम आदमी पक्षाकूच लोक सत्तेर हाडटले म्हणून आपाचो केंद्रीय फुडारी कुमार विश्वास उलयलो। सांखळे आपाचो उमेदवार मिलिंद गांवसाचो प्रचार सभा जाली। गोंयाक स्पेशल स्टेटसा खातीर भीक मागपाची गरज ना, गोंयचो खंय तो हक्क। मैंने पहली बार गोवा में आकर जाना कि दुनिया के सबसे लंबे वृक्षों में गिने जाने वाला नारियल का पेड़ घास कहलाता है। नारियल का पेड़ काटना पाप हो रहा था, सरकारी कानून में था और इन्हें कटाई करानी थी नारियल के पेड़ों के लिए, जमीनों पर कब्जे करने के लिए। तो इन्होंने कानून में परिवर्तन करा गोवा की सरकार ने और लिखा कि नारियल के पेड़ को घास में गिना जाएगा। ये कैसे अंधे हैं कि इन्हें नारियल का पेड़ घास दिखाई देता है? तो जिनको नारियल का पेड़ घास दिखाई देता है उन्हें नारियल से प्रेम करने वाले अगले चुनाव में घास में बदल देंगे। इस बात के लिए आप दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताइए कि आप ये करने वाले। इस राजनीति के घर में सफाई करने का समय आ गया और सफाई करने के लिए क्या उठाना पड़ता है? हाथ में क्या उठानी पड़ती है? आवाज नहीं आई, क्या उठाना पड़ता है? जैसे सफाई करने के लिए झाड़ू उठानी पड़ती है, ऐसे इस चुनाव में इन दोनों दलों का सफाया करने के लिए गोवा के नागरिकों को झाड़ू उठानी पड़ेगी। लेकिन मुझे जितनी राजनीति की समझ है और जो गोवा के लोगों का सर्वे कह रहा है, यह बात तय है कि फरवरी में इतना पंजाब के चुनाव के नतीजे नहीं चौंकाएंगे जितने गोवा के नतीजे चौंकाएंगे। पूरा देश चौंकेगा, यहां से पूरे देश को पता चलेगा। अगर आपको स्पेशल राज्य का पैकेज मांगना है तो ऐसे घिघियाइए मत कि पानी का गिलास लेके भी ना दे पाए। आप आंखों में आंखें डाल के कहिए कि हम हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत प्रदेश में रहते हैं, हम उस गोवा में रहते हैं जिसमें प्रकृति ने कृपा की है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज लेना कोई भीख नहीं है, गोवा के लोगों का अधिकार है और वो हम लेके रहेंगे, लड़के लेके रहेंगे, लोगों से लेके रहेंगे। काँग्रेसीन कॅसिनो केले म्हणून तेंच्यांनी प्रचार केलो, बीजेपी तेंच्यांनी मिडिया ऑफ इन्स्ट्रक्शन सारको हाताळूंक ना म्हणून केलो, रिजनल प्लॅन असे कितलेशेच मुद्दे आसा, एक आनी दोन न्हू। तर ह्या मुद्द्यांचेर ही पार्टी निवडून येयल्ली, पूण आयज तेंच्यांनी कितें केलें तेजेर कांयच ना। कॅसिनो वाडयले, मिडिया ऑफ इन्स्ट्रक्शन काय ना, सांगले एक आनी केले भलतेच। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। गोंय पयले कॅशलेस राज्य करपाक प्रधानमंत्री मोदीक दिल्ले उतर खरें करपाक लोकांचो आदार जाय म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो। हळदण्या बीजेपीचो विजय संकल्प मेळावो जालो। जर एखादो मतदारसंघ खंय कमी पडलो जाल्यार ताका शेजारच्या मतदारसंघातल्या लोकांनी आदार करूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा। मेळाव्याक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, फ्रांसिस डिसोजा, आमदार ग्लीन आनी बाकीचे आशिल्ले। पूर्ण गोंयची जनता मोठ्या उत्सवान ह्या मेळाव्याक आपापल्या मतदारसंघात सामील जातात आणि ताजे वयल्यान निश्चित करतात की येणाऱ्या गेल्या 5 वर्सां पावणे 5 वर्सां की भारतीय जनता पक्षाक सरकार तुम्ही घडोवपाक दिलें, येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्सांच्या काळान सुद्धा परत भारतीय जनता पक्षाक तुम्ही सरकार दितले, हे सगळे हातूंच्यान नमूद जाता। गोंयाक हे ज्ञान बरें आसा, पेनिट्रेशन सुबेज आसा, त्यामुळे कॅशलेस सोसायटी करपाची ही तुमकां बरी संदी आहा। हांवें प्रधानमंत्र्याक आश्वासन दिलां की येणाऱ्या डिसेंबराच्या 30 तारखे भितर गोंयान मोठ्या संख्येन कॅशलेस सोसायटी आमी तयार करतले। म्हाका तुमचे कडच्यान सगळ्या कडच्यान सपोर्ट जाय, सगळ्यांनी आपले हात वयर करून हे करते की आम्ही कॅशलेस सोसायटी करपाक सगळे जाण प्रयत्न करतले। सगळे जाण हात वयर करा आणि प्रधानमंत्र्याच्या आव्हानाक सगळे जाण सपोर्ट करा आणि त्यामुळे सगळ्यांचा प्रभाव ताचेर आसूंक जाय। जय जो मतदारसंघ खंय कमी पडटा थंय भोवतीच्या मतदारसंघाची ताकद लागूंक जाय। थंय आपले मित्र आसतले, थंय आपले वेल विशर्स आसतले, थंय आपले नातेवाईक आसतले आणि त्यामुळे ह्या फावटी पूर्ण भाजपमय बार्देस तालुको करपा खातीर तुमची जबाबदारी आसा। भरपूर काम जालां आनी हें काम जाल्यार हांव क्रेडीट घेवचो ना, क्रेडीट म्हाका वचना, म्हणजे चीफ सीएमाक वचना, बँकेक वचना, पूण हो क्रेडीट सोमतें तुमकां वयता। तुमकां वयता कित्याक तुमी आमकां निवडून हाडलो, एक संदी दिली म्हाका काम करपाक, म्हाका काम करपाक खूब उमेद आसा।
रात दीस काम करपाची म्हाका उमेद आसा कित्याक आमचो बापूय हांगा फुडलो पडलो तो आमकां केन्नाच कांयच दिवंक ना ताणें पूण आमकां काम 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 करूंक लागलें आमकां शेड्या वाडो 2 वार्ड म्हापशेचे ते पूण म्हापशेकारांक केन्ना घास मारता पळय तो परतून सोडून दिना म्हापशेकारांक तूंय आल्दोनकारांक सोडचें ना बरोबर रावतले आनी परतय वचून निवडून दितले घेऊया एक ब्रेक.